संयमींद्रो वरगुरु स्वामी गुरुपदगामी। नमोस्तु देव्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दायधपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं लक्ष्मणं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं। कल्याणाद्भुतगात्राय कामिदार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। गुरुवरध्यानी श्री संयमींद्रो वरगुरु स्वामी गुरुपदगामी। गुरुवरध्यानी श्री संयमींद्रो वरगुरु स्वामी गुरुपदगामी। गुरुवरध्यानी श्री संयमींद्रो वरगुरु स्वामी। संयमींद्र गुरु पाहि मां, संयमींद्र गुरु रक्ष मां, संयमींद्र गुरु पाहि मां, संयमींद्र गुरु रक्ष मां। व्यासाश्रम वरगंगा तटस्थित हरिगुरु सेवक निज जन रक्षक। व्यासाश्रम वरगंगा तटस्थित हरिगुरु सेवक निज जन रक्षक। जप तप ध्यानं गुरु सहवासं बहु। कल्याणाद्भुतगात्राय कामिदार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथमजावनु आराध्य देव वेंकटपतीले चरणकमलांचेरी साष्टांग नमस्कार करून तशीच आमगेले मुख्य प्राणा विराजमान जावन आशिल्ले कोच्चींतू जन्म घेवन कोच्चींचू समाधी स्थान वृंदावन जावन आशिल्ले सुकृतींद्र तीर्थ स्वामी चरणकमलांचेरी कोचीक भोरनु मोगू कोरून कोची म्हणून सांगीन जाल्यार मनांत एक विकार वगळेची पड्डोवन घेतले आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वामी आले हरिद्वारा वृंदावना कडेन नमस्कार करून आज हांगा विराजमान जावन आशिल्ले संयमींद्र तीर्थ स्वामी चरणकमलांचेरी नमस्कार करून घेता। ह्यो एक नियोग बे की नाही म्हणून म्हाका कळना। हाजे 2 उत्तर उलोवचे आशिल्ले का अवसर मेळ्ळो। सुधींद्र तीर्थ स्वाम्या पासून कसलें पूण एक सांगता अशें म्हळेलें आयच्या दिवसाचे एक विशेष जावन तुमकां सांगता घालता। आज स्वामी आली मुर्ती तशीच तांगेन श्रीपादूक हांगा स्थापन केलें खतें स्थापन केलें तांगेले गुरूचे सममुखारी परस्पर चोवन बेसूचे लेखान ताजें स्थापन चमकिन्या एक व्हड विशय ह्यो। ते एका संदर्भाचेर सुधींद्र तीर्थ स्वाम्या पासून सांगू का म्हणून जाल्यार उणेंशी 2 उतरांनी 4 उतरांनी 5 उतरांनी सांगून तीर्थ गुरू आमचे न्ही तांगेले गुण म्हणून सांगिल्ले। तांकां समाजाचेर आशिल्लें तांगेले एक समर्पण तांणी कशी समाजाक वाडोवन काडचे खातीर त्रास काडला अशें म्हळेलें जाता। सगळ्यांक कळटकीर म्हणून कळना सुकृतींद्र स्वामी आयले
समाधी जल्लेश प्रांत आहे च्या कष्ट नांजलेरी हे समाजाक एक मेळून तांतुमधे एक ऐक्यमत्य वाडोवन देवाचेरी आमगेल संस्काराचेरी आमगेल संप्रदायाचेरी हे समाजा सगळ्यांची एक मेळ बांधून काडचे खातीर तांणी काडलेले परिश्रम उतुलेश म्हणून सांगीन जाल्यार सांगून तीर्थ करूं जमना. तुतूल मात्र तांणी ते बेगे जावन श्रम काडला. तांगेन जीवन समाजा खातीर समाजाचे चांगपणा खातीर तांणी समर्पण केल्लें अशें म्हणून निमगेन जाल्यार ना म्हूण सांगूं आमकां जमची ना. इतलें म्हळ्यार तांणी तांगेल खातीर जे आमकां स्वाम्यान सांगुचें अरे आमगेल खातीर जे आमकां सन करचें ना आमी करचें समाजा खातीर आमगेल्या जना खातीर आमगेल्या देवा खातीर अशें म्हूण केन्नाय सांगुचें. तीन दोन उत्तर पुरोय. आमी कसलेय एक विशय घेवन नाजाल्यार आमगेल्या मनाक बाद जावचे बुद्धिमूट जावचे कसलेय एक विशय घेवन स्वाम्याले गेले जाल्यार तांगेर ते एक हास्सान करतना तांणी एक मंदस्मित तांगेले तें दिकेन जाल्यार हेची आमकां आमगेले सगळे प्रश्नाक आमगेल्या कश्टाक निवारण जालेले कानासीन एक मानसीक अवस्था आमगेल्यान तान्ना ताणे उद्भव जावन येताली अशें म्हणून काय आमकां निप्पोन दवरूं जमना. आशीन काय ते हें सगळें चांगपण आमी सांगतना तांगेलें मन कशें आशिल्लें अशें म्हूण आमकां मनाक करूं जाल्यार नासवें म्हूण संशयता. इतलें म्हळ्यार आमी दिक्कमचे स्वामी तांणी केन्नाय संतोशान आसय तांणी केन्नाय हसून आसय नाजाल्यार तांगेलें मन कशें आसा अशें म्हूण मनाक करून आमी कोणूय श्रम काडलो आसवे अशें म्हूण निमगे जाल्यार ताका एक उत्तर दिवचें कश्ट जाता. म्हळ्यार तांणी सांगिल्लें आसतना कोणा लेगीत सगळे म्हळ्यार तांकां भायर जाम काजार लेळां लेगीत सगळे थोडे वेळ सांगिल्लें आसतना मुगेले व्यक्ती पर्यंत जावन आशिल्लें नाजाल्यार मुगेले जावन आशिल्लें एक अनुभवा खातीर हांव सांगना. म्हाका एक वेळ हरिद्वार हांव वचून दिल्लीत गेल्लो एक दिवस गॅप अशी मुद्दे मेळ्ळें देखून हांव तशें हरिद्वाराक गेलो आनी स्वाम्याक भेंटून स्वाम्याक देखून आमच्या आनीक दनपार उपरांत प्रसाद घेवचे बिलवले स्वाम्यान प्रसाद तुमकां प्रसाद घेता रे खंय हांव आतां घेता स्वामी हांव वता तर सांजे मागीर अय्यो तुमकां कसले वता म्हळ्यार सकाळीं फुडें येयला हळू सांजे वेळ वता म्हणजे हरिद्वार तूं दूर येव न्हू हांव सांगीन अशी दिल्ली आमची अशी न्हय तशी येयलो तर स्वामी हांव कोच्ची वचून वडने दुशेरी हांगा येता अशें म्हूण स्वाम्याले नेमकून घेताले आनी स्वाम्याला आदेश काण घेवन वापस हांगा येवन तिरचे दुशेरी हांव एक आळच्या देड आळच्या जमचे आनी दुशेरी हरिद्वारा गेलो स्वाम्याले सांगिल्लें उत्तर न्हय हांव सोडूं जायना अशें म्हणलें कान वचून जमचे आनीक तेवळचे कार्यक्रम स्वाम्याक तीर जे आयना आशिल्लो वेळ आशिल्लो तो तेवळे दिक संदर्शन एमच्याळांक सगळे सोडचो एक संप्रदाय ना म्हणल्यार पळोवन सगळे कोणाक तेवळे तांकां आशिल्ले बायले मम्मान सांगिना तुमी भायर आतां स्वामी आपणें भायर बसून उरले तें ती म्हळ्यार आमी कुडां वचून स्वाम्याले कसलेंय सांगून स्वाम्याक मागीर तेंच सांगून बाल्लू लेगीत नाजाल्यार रमेश आयले अशें म्हूण सांगतालो स्वामी देखून 5 मिनट गेले आमी थंगा बसले रमेश येयले न्ही स्वामी उलयताय भितर वचाय भितर वचून एक म्हण कर स्वामी एक म्हण कुरा लेगी स्वामी तांगेले मनांतून उणें काही रे मुख्य विशय आशिल्लो शुक्रदिन स्वामी आयले गदा म्हळ्यार तांगेले समाधी जाल्ले दिवसाचे ते एक विशय सांगिल्लो तो तुमकां कळटा की ना आमकां कळना आतां गोपूर आशिल्ले पळयता तुमची स्वाम्याल मोठो आशिल्लो हे बंगलाव आशिल्लो स्वाम्यान उत्तर कशें आशिल्लें ती इश्माळी जाल्यार आमी रोड यात की न्हय म्हूण कळना रे गुरू समाज जावन आसय
आमकां रोड याद की पाना म्हूण सांगू कळना जाल्यार आमी रोवून गेले बोर जाणां येवन स्वामी तशी न्हय तुमी रोडूनी नज अशें अशें म्हूण सांगीन जाल्यार म्हळ्यार तांगेले ते सुकृतीन स्वाम्याले अशें तांगेन तें अटॅचमेंट मेळ्ळें तें म्हाका दिसता गुरू शिष्य म्हूण सांगिल्ल्या उपरी एक व्हड एक बंधन तांगेल्या मनान तूं सुकृतीन स्वाम्याले तांणी दवरून घेता आनी अशें म्हणटा तें सगळें सांगून भोवन जालें जाल्यार स्वाम्याल्या दोळ्यां उदक आयलें कश्ट जालें आमकांय विशय घाल्लो म्हूण जालें आमी विशय घाल्लो तेवढं आमी स्वाम्या दिकू वतना केदना एक विनंती घेवन वचें स्वामी कोची थंय आमकां स्वाम्याल्यान आरोग्यान तूं भितर कोचीन थंय आमकां अशें म्हणटना ते एका कालार हे शेळो वरांबचे म्हळ्यार हे ऑक्टोबर नोव्हेंबर जायना फुडें शेळो वरांबाचो वेळ जायना फुडें स्वामी हरिद्वारा थकून आनी खंय वचून एक 3 मास 4 मास ते फेब्रुवारी जाव भितर तांकां कॅम्प करून मागीर वापस हरिद्वारा आमचो एक विशय आशिल्लो ते वर्सा मुंबयक तो स्वामी वताले तेवढी विनंती दिकून आमचे आनी कशी रे आमी कोची आमचे न्हय कोची आमकां म्हणून स्वामी तांकां सांग उलयत तूं कोची आमकां न्हय कोचीन तूं येवंका म्हूण सांगीन जाल्यार स्वाम्या वृंदावना भेंट कोरका स्वाम्याक पुजा कोरका तें मनान तुमकां देहाच्या तवे म्हळ्यार तो विशय स्वाम्या मनाना तांगेले देहाच्यान तें जात्तन मेळना जात्तवे म्हणून विशय येवना आनी मनान थकून रमेशान घेना तुमकां कोची वचूं का वय रे कोची वचूं का न्हय कशी वचून तर तवळीच थांगा राबून प्लॅन तर नेक्स्ट म्हळ्यार हे नोव्हेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर येना फुडें आमकां कॅम्प कोची म्हूण फिक्स करताय स्वामी आमी वचून त्या वेळेर आमी हांगा थकून भायर सरताय नेरे दिल्ली वताय दिल्लीन तो एक 10 दीस स्वाम्याक रेस्ट तांकां दुखून दुसरे भायर सरताय तांकां दुखून मंगळूर येताय तांकां एक 15 दीस रेस्ट तांकां दुखून मागीर भायर सरताय कोची म्हळ्यार प्लॅन कोची आमचे आशिल्लो विशय सगळे जाल्ले तांकां म्हूण सांगता जावना ते 6 दीस आमी तांकां राबून परतून येयलो आमचे वेळेर अरे तूं वता खंय ना स्वामी हांव मुंबय गेम दिक्कत अशें मागीर मुंबय गेल्यार वेळेर स्वाम्याक ಸ್ವಲ್ಪ चड हें जालें तांकां हॉस्पिटलायज आशिल्ले तांकां दुखून मागीर स्वाम्याल हरिद्वारा प्रयाण जालें स्वाम्याल इच्छा हरिद्वारांक जें आमकां अशें म्हणलें एक मनांत तें फुडें स्वाम्यान उणें जाणां मुखार सगळें सांगीन आसा तें तांकां सत्य जालें अशें म्हणलें कान स्वाम्याल वृंदावना कडेन तांकां तांतूय सर्व कार्यक्रमान तुवें भाग घेवच्याक म्हाका तें एक उत्सव जालो आनी तें भाग्य जालें म्हूण सांगीन जाल्यार तेट्ट जाता न्हय म्हूण म्हाका दिसता एक उत्सव जालो आनीक कोच्चीन तूं तांकां आशिल्लो एक संबंद कसो मागीन जाल्यार आतां हें सांगिल्लें म्हणटा वचूं काय नाका वे कोची वचूं का ताका उत्तम कारण एक कोची जावन आशिल्लें काशी मठाचें एक बंधन आनी एक सुकृतीन स्वाम्यान वृंदावनाक अशें म्हणलें तांकां उत्तुलें तांकां वचून सेव केल्यार तृप्ती ना जाल्यार आनीक एक कोरका म्हळ्यार एक मन्न वाडोवन घेवन येयलें तांणी जाल्यार कोचीन राबू जाता जायना न्हय सगळे समाजाक
स्वाम्यादेर सूद कॅम्प कोण नांजल्या कोण कोरका जालेले का वसर नांजल्या बसतस जाल्यार कोचीचेर एक गोश्रीपुरांत एमका वेंकटपतीक तेंत आनी एक येवन तिनरा भोशेन एक कारण जावन मज्जेले सांगिल्लें हांगा येयल्यारी एक दिवस पुणे बिरस्तार खंयचो म्हणचोन भितर वचून देवा हात दाखोवं आमकां पक्ष ते एका वस्तराचेरी तें जमना म्हूण स्वाम्याकच एक मना आशिल्लें तें ते वेळार आमी कोची वचून रब्बीर जाल्यार देवाक वचून एक हात दाखोवच्या जाल्लें ना जाल्यार तशी एक मना दुख तें कशी करतले अशें म्हळेलें तांगेलें मना आशिल्लें तसले एक परिस्थितीचेर ಸ್ವಲ್ಪ दूर गेलेलें तशीच हांव दिपालंकार सेवेक एक 1.5 वर्स फुडें म्हाका करी म्हूण सांगून कोरया म्हूण सांगून स्वाम्याले निमगून सँक्शन स्वाम्यान अनुमती दिल्लेली तर जाल्यार तें स्वाम्याल हत्तांनी तांगेले ते हस्तकमलांनी आमी उञाल सेवे वेळार केल्लेले म्हणटा दिपालंकार सेवेकय तांगेलेच हस्तकमलान कोरका अशें म्हळ्यार खातीर आमी तें दीग कोन्न दिर्गी जावन गेल्लें तेवळें तें सांगून आमच्यान हे फंत ताका येना फुडें तें आमकां कोरूं अशें म्हण सांगिल्लें कांत लागीं कॅम्प म्हळ्यार लागीं हें तिकी ते 2-3 मास 2 मास तशें गेल्ले जानेवारी भितर ते मागीरचे एक हाका ती एक स्वाम्याल ती एक कॅम्प नाजाल्यार हांगा येताय म्हूण सांगिल्लें तें आमकां मिस जालें म्हूण सांगलें जाल्यार ताका आजी स्वाम्याल एक प्रतिश्ठा नाजाल्यार एक मुर्ती हांगा प्रतिश्ठापन करून तें साध्य करून आमकां समेंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी दिल्ल्या अशें म्हूण आमी मनाले करून घे आमकां आनीक स्वाम्यान सांगूचें अशें म्हूण सांगीन जाल्यार तुमी सगळ्यांनी आयकिल्लें आसतलें सुधींद्रवाणी म्हूण सांगिल्लें जाल्यार बरोवन गेल्या ती जमनातूतली आसता ती भोर न्हू तांणी आमकां समाजा चांगपणा खातीर उपदेश दिवन नाजाल्यार समाजा खातीर आमगेले देवळा खातीर नाजाल्यार आमगेले कसलकी वेदांत थकून की पुराणांत थकून की बाकी सिलवळे थकून सगळे एक वेळेर सांगून आमकां एक मनांतू संतोषूय समाधानय तशीच एक उत्साहूय कदनाय दिमचे लेकान तांणी तांगेलें प्रवचन नाजाल्यार तांणी सांगूचें अशें उत्तर तांगेनी आमगेल्या मनांत कदनाय रब्बूचे तराचें एक तें विसरून घेवन काम म्हणून सांगीन जाल्यार जमना एक वेळेर अवसोरेन आपणें तें मना येतालें कितें जाणा म्हूण तशी ते एक संदर्भ ना फुडें हें स्वाम्यान सांगिनास मू नाजाल्यार अशें स्वाम्यान सांगिनास मू म्हूण मनाले कुचे तराचें तांणी एक वेळेर आमकां प्रोत्साहन दिवन की उत्साह दिवन की आमकां मुखार आनी हे मुखार वच्चा आशिल्लें एक वाट दाखोवन की तशी एक तशीच कोचीचे आनी एक तुमकां सट्टांगे कळचें आतां आमगेले देवळाचे ते रायाल हातांत धरून आमकां चावी नाजाल्यार रायाल हातांत धरून देवळ सोडून दिमचे वेळेर रायाल एक उरलेले सुकृतीन स्वामी जाल्यार तें काण घेवन आमकां समाजाक आमगेले दिमच्याक आशिल्लें एक अवसर जाल्लो सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले हस्तकमलांचेर तुकून तें कोच्चीचे ते मठाचे एक लेगीन तांकां सनकी बंदम आसा तें एका लेगीन पिच्छे करचे लेकान आशिल्ले एक संभव तो आशिल्लो अशें म्हळ्यार कारणा कांय संशय नाका तशी एक कारणय आमी काडताय जाल्यार सुधींद्र तीर्थ स्वामी आमगेले एक दैनंदीन जिविताचे पार्ट ऑफ पार्टिकल म्हळ्यार एक सोऱ्यान आपणें आमकां तें सांगूं जाता न्ही हांव आतां रब्बिल्ला म्हजे पेट्टन येवन 2 उत्तर सांगता म्हूण सांगिल्लें कांत आनी तुत्तूल मात्र ते हे मठाचे खातीर नाजाल्यार समाजा खातीर मुखार वचचे बेगे कश्ट नाजाल्यार तांणी ज्या त्रास काडलेले बुद्धीमूट काडलेलो आसा अशें म्हळ्यार कारण कांय संशय नाका आमकां सगळे आमगे समाज सगळ्यांचे तांगेर चरणांचेर आभारत तातूंत कांय संशय नाका ते कारणान आनी एक कसं म्हळ्यार सुधींद्र तीर्थ स्वामी आमकां कोण आशिल्ले
उलोवन देव आशिल्लो उलोवन देव आशिल्लो सुदीन तीर्थ स्वामी म्हळ्यार आमकां देवा समान तो देव उलयतलो अशें म्हूण सांगीन जाल्यार सुधींद्र तीर्थ स्वामी आशिल्ले. आनी सगळे वेळार आमकां आवसू कशी की वालसल्य मोग दिता तेच लेखान ते वालसल्य तो मोगूय तो स्नेहूय सगळे स्वाम्याले तगून आमी भोरून अनुभवी जाले नासय अशें म्हळ्यार कारणाक कशी की आमकां बापूसू आमगेले तेट्ट नांजाल्यार कुट्ट आमी तें दिकीन जाल्यार कशी की आमकां ते चांग वाटेर घेवन आमचे बेगेक आमकां शासन कशें दिता त्या लेखान आमकां शासन दिवनूय स्वामी आमकां आवसू जावनूय बापूस जावनूय आमगेले मालगड जावनूय आमगेले गुरू जावनूय कशें कसले की लेखान आमगेल्यान तूं तें लयीत जावन तें दिकून कोरून आमी ते एक सुधींद्र स्वामी अशें म्हूण सांगीन जाल्यार ताजे आमकां ते वेळार एक आवेशम तें एक स्वाम्याले एक आवेशम शी एक मनांत आशिल्लें तें थंय आसा आनीक हें आसता न्ही आनीक हांव सांगिल्लें आमी भितर चेडपूण तें जाल्लें नासल्यार स्वाम्यांनी क्षम कोरका आनीक हे बोन तुमी सगळे स्वाम्यान दोन प्रवचन आयकूचे खातीर त्रास काण बेसलें हांव राबयतां स्वाम्यान तुमकां. वेंकटपती गई व्यास रघुपती गई तशीच आमगेले कोची महाजनालें सांगीन जाल्यार तें स्वल्प म्हत्वाचें न्हय म्हूण म्हाका दिसता. भारताचेच एक अहंकार जावन आशिल्लें आमगेले सुकृत स्वाम्याल वृंदावन तें सांगूंक कारण तें म्हळ्यार तांगेले जन्म घेतले भुमीचेर तांगेले वृंदावन तसो एक वृंदावन भारतान आसवे म्हणून म्हाका दिसना स्वामी बेगीन अरवी तें आसलें सामान म्हजे क्षमा कोरगा म्हाका कसली चूक आसली म्हजे स्वाम्यान क्षमा कोरगा तसो एक वृंदावन आमगेले हे वेंकटपती देवस्थानान तशीच आज आमगेले हे उल्लोमचे स्वामी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल पासून कसलेंय गुणगान कोरता जाल्यार एकूच दीस एक जन्म सगळो पावतलो म्हूण देवा म्हाका संशय आसा. मी गेलोची मस्त अनुभव मुगे जिवीत आसाय. सर्वे महाजना लेगी म्हाका सांगूस एकाय रीती म्हळ्यार आमगेले स्वाम्याक आमी खंयच कोची जाल्यार शेरी नाल्यार भारतांत खंय आसा जाल्यार आमगेले स्वाम्या लेगी आमी वतरी कुटुंबाक एका कुटुंब सेरी आमगेले सुधींद्र स्वाम्याक वळख नती नासूं ना. अशें आसतील आमगेले एक स्वामी खंयचीय गांवांत गेल्यार तुगेलें अमकें नवें तुगेले बापूस अमकें तुगेलो आज्जो अमकें अशें सगळें सांगून आमकां अनुग्रह आशिर्वाद करता ते स्वामी. तशीच आज हांगा विराजमान जावन आसलेले आमगेले काशी मठाधिपती श्रीमद सौम्येंद्र तीर्थ स्वामी हांकां सगळ्यांकय साश्टांग तांगे चरणकमलांचेर प्रणाम अर्पण करून आज हांगा जाल्लेलें महाभाग्य म्हणून हांवें जिब्बेन सांगिल्ल्यान कांय ना. सर्वे मुगेले मालगड मनशांक कळटा आज तीन स्वाम्याक आमकां दिक्कू जालें. एक आमगेले अहंकार जावन आशिल्ले आमगेले सुधींद्र स्वाम्यान वृंदावन हें जें कोची म्हूण सांगीन जाल्यार कपिल मान सांगिल्लें
सुधींद्र स्वाम्याने ते प्रतिमा तांगे दी पादुक आज आमगेले मठाधीश संयमिंद्र स्वामी उत्तुल प्रयत्न ये प्रतिमे खातीर काडलो म्हूण सांगीन जाल्यार एक कोची महाजनांनी तांगेले ते मठाचेरी तुतलीची प्रीती आनी तांगे जीवन आंतू जाम काजने ना आवश्यक ते आम सांगू कारण ते म्हूण सांगीन जाल्यार हांव एका तुमगेले प्रतिनिधी म्हणले काना स्वामी चरणा कमलांचेर जावन सांगता ही आमकां सगळ्या कोची महाजना सगळ्यांक काशी मठाचेर तुतलेंच काडप पाड आसूं काय म्हणलें म्हाका चांजांक कळटा 4 वर्ष मुहूर्तम हे प्रतिमे खातीर आमगेलो वेंकटेश मामू गोपी माम सगळे स्वाम्याले दिकेले वळेरी स्वाम्यान ते कमिटीक जगन्नूल कमिटी उलटून सांगून महाजना तर्फे नदीन कोरका म्हणून सांगून स्वाम्यान मार्गनिर्देशार मुखार वताय 4 वर्षांनी जायना मस्त दुःख पावले सगळे कडेन एक बटे आमगे 16 विषय आम स्वाम्याले की मार्गनिर्देश काण आमच्या हरिद्वार आवच्या आनी काही स्वाम्याले सिमक करून घेतले स्वामी हे मुखार वच्चन ना मुये स्वाम्यान म्हाका सांगीन म्हाका ते म्हाका सांगू जायना फाल्यां 4 पंचावर तूं कुट्टाम जाजत्तर आनंद म्हणून स्वाम्यान मेजिले निमगिने म्हळ्यार तूं तुलो सवार शेळो तो बळी स्वामी सांगताय हांव उठ्ठाय तो म्हणून तुमी निघताय स्वामी हांव तो बडम्माले सांगीन विश्वनाथ बडम्माले की हांव आमगेले महाजना बगे स्वाम्याले म्हाका घेवन घेतलो आनी मागीर कोण गेमचे आसा हें देवा म्हूण सांगून ते दू स्वाम्यान म्हाका तें जालेले दिसा हरिद्वाराक रबून प्रार्थना करून कोची महाजनाक अंग सुकून ते स्वाम्याले मूर्ती पादूक हेमचे बगेक स्वाम्यान प्रार्थना करून दिलेल्याचें एक फल होता आजी 14 वर्षीं जावन ती एकायरी 21 दिसीन तो म्हणटोप जालो स्वाम्यान अंगाडचे बगे दवरली मूर्ती न्ही स्वाम्यान म्हणना तुला वेगळें एक हें आसलें न्ही हरिद्वाराक सगून ही मूर्ती हांगा हाडून आमकां ते प्रतिश्ठा करून आमगेले पादुकाक स्वाम्यान आजी उतले सबार आमगेले महाजनाक उतलीच आमी आजी बरेन स्वाम्यान केदनाय सांगप आसा कोची आनी कोडयाळ सांगीन जाल्यार दोनी दोळे तांणी ते जनावरां दसपती जाल्यार स्वाम्यान सांगप आसा तांणी मन दुखोवप आसा म्हणून गायली स्वामी आज आमी सगळे महाजना मुखार सांगत स्वाम्याले की आमी मनसा वाचा ते स्वाम्याचेरी काशी मठाचेरी प्रीती आसा देखून स्वामी नंतर कसने मनांत कोणाक एका शंका नासलें तें आमगेले स्वाम्याचेरी आमगेले काशी मठाचेरी आमकां आसली प्रीती तूं तुजो भार ओडिता स्वाम्यान आनी केजेलेर हांव सांगता आमगेले काशी मठान एक काही लेगीन हांव पयलीं सांगता आमी कोटेश्वराक स्वाम्यान ह्या वर्सा चतुर्मासू बेसूचे दिसा आमी अविनाश मामी कोण सांगिने न्ही आमी हें सांगोवचें कारण इतलें म्हळ्यार आमगेले कोची महाजनाक ते स्वाम्यान आमगेले संयमिंद्र स्वाम्यान दिलेलें तें प्रियती नाजाल्यार तांगेलें तें आमगेले कोची महाजनाचेर आशिल्लें एक तें म्हळें म्हाका तें सांगून मन अंजम जायना लग्गी वर्षा स्वामी ये चतुर्मास अभ्यस्ताय मात्रम लग्गी वर्षा काशींत चतुर्मास स्वाम्यान फस्ट प्रथमजान अविनाश माऊल दिलो ते विनंती तांकां दीम का कोची महाजना दीम का कोची महाजन नासलीं जाल्यार आज काशी मोठो आसतलो वेळ म्हणलें ते काशी मोठो कोण दिलो ते कोची महाजनान तम सांगून स्वाम्यान सगळ्यांक हांगा बसतलो सगळ्याले मुखार आमगेले कोची महाजनात प्रथमजान तें आमंत्रण हें करून दिलें स्वाम्यान तवळी म्हाका आमगेले कोची महाजना लेगी एक सनेक विनंती काशी मठाधिपती आमकां सांगता आमी उतलेंची आमकां आमगेले स्वाम्यान उतलें भक्ती आमकां एक मार्गनिर्देश दिवप एक समयारी काल्ली अंगाचे बगे जानु आमी कमिटी तर्फे न्ही वैदिका तर्फे न्ही सगळें सांगून स्वाम्यान आमकां जायतो
मार्गनिर्देश दिलो असं आमकां सगळ्यांक चांग पणजेमचे बगे आसने ते केस मेरे प्रेसिडेंट सांगून हें करतलो आज आमगेले वैद्यकीय जाल्यार सगळे ಒಟ್ಟು मेळ एक वैद्यक सरी आज यांक भाग घेवन तिल्ला आज जायते वैदिक असे सर्वे महाजन मुखार सोन आमगेले स्वाम्याल ते प्रतिमा तशीच पादुका आमगेल धर्मपीठ काशी मठाधिपती समय मिंद्र स्वाम्यान आमकां ते आमगेल महाजनाक दिल्लें भाग्य ते सर्वे महाजना तर्फे न्ही कमिटी तर्फे न्ही हांव स्वाम्याली नित्य कृतज्ञ आसतो सांगून स्वाम्याली दोन उत्तर मागून हांव तुमगे दोन उत्तर बेसूं प्रथम जावन देवालय तशीच आमगेले स्वाम्यान स्मरण करून हांगा म्हणलेले सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. कोची महाजनानीक सांगचेन सांगीन कपिलांनी सांगीन तेंची आनी कोण आनंदाने सांगीन तेंची संस्थानाक नीक काशी मठ संस्थानानी कोची महाजनांक असेल संबंध अविनाभाव संबंध कित्या आम्ही सर्व ब्राह्मण खंचे ब्राह्मण वैष्णव माध्व वैष्णव ब्राह्मण आमकां फुड कशी म्हळ्यार आमकां गौड सारस्वत ब्राह्मणांक वैष्णव संप्रदायांत आशिल्ल्यांक एक धर्मपीठ म्हणून आसीन. आमकां कोणेय आमकां माध्वांक एक संप्रदाय आसा. कसलो संप्रदाय तो मंत्र मुद्राधरण घेवचें मुद्राधरण घेवचें आमी वैष्णव चिन्ह करचें घेमका जाल्यार आमगेलें कर्तव्य आमी शुद्ध जमचें हे आमगेले संप्रदाय. आमकां आमगेले ज्ञान आसलें स्वामीनाथ आमकां कोण आमचें मंत्र मुद्राधरणेक एक उत्तरादी मोठू नाजाल्यार कुंभकोण मोठू म्हूण. आतां कुंभकोण मोठू म्हळ्यार कळेश ना रायरा मठ पूर्वादी मोठू न्ही उत्तरादी मोठू म्हूण आनी एक नांव आमगे मुद्राधरण दिवचें. उदाहरण सांगता जाल्यार मंगळुरांत तूं जोड मोठू म्हूण आसा. ते जोड मोठू म्हळ्यार दोन जोड म्हळ्यार दोन. एक स्वाम्यांनी उत्तरादी मठान राबिल्यार हांगा एक मठार राबिल्यार जोड मठांत आनी एक स्वाम्यान कुंभकोण मठाचे आनी एक मठार राबचे आनी तांणी आमकां मंत्र मुद्राधरण दिवचें. आमी सांगची तें म्हळ्यार कोची मात्र न्हय म्हूण. हांगाय सर्वांक एकोळची विशयूच आमी कांय सांगकान विस्तार न्ही करूं वचना ती कित्या मोठू आनी विजयन स्वामी हांगा आमगेलेच ते दुसरे न्हय ते सारस्वत आमगेले म्हळ्यार GS बी म्हूण न्हय आमी सांगता सारस्वत आमगेले न्हय जाल्यार तुमकां कळ्ळां मस्त विशय आसा. आज जाल्यार तो सांगच्या कश्ट जाता आज जाल्यार तशी आसा ते काळाक कशी आसतना म्हणून कळ ते वेळेर हांगा येवन चातुर्मास कोर न्हू मना मरा आमकां आमगेल्या समाजाचेर अनुग्रह कोर न्हू आमकां वेंकटपती देव न्हू कोची महाजनान तांगेले प्रार्थना दवरलेले कितें आमकां एक स्वामी आमकां इती आमगेलो आचार विचार वगळोच आमी आचार विचार संरक्षण जमचे खातीरच गोंयांत दुखून की आनी खंयची दुखून येयले न्ही. आमगेले जान आसले संप्रदाय जाम काम आमगेले विचार जाम काम ते वेळेर
आमगेल ती प्रार्थना आमगेल मलगडे आली ते स्वाम्यान स्वीकार कोरून आमगेल ती स्वीकार करून एक मनावरा आमगेल नाही असेल जाल्यार अंगच एक वढूक अंग दुखून वोर काशी लागी नाही वोरनो एक मोठू तांगेल फूड आशिल्लो तांणी कसले की व्यास रायान थंय आनी मागीर तांणी ते मत स्वीकार केलें ना तांगेल अशें ना मोठू आमकां देव न्हू तांगेल हाता आशिल्ले आमगेल थंय व्हरून दीक्ष दिलेली एक मन आवर आजी आज आमकां उतले सुलभ आसा एक 500 वर्ष पुढे काशी वचका आमला कितले कष्ट हांगा दुखून काशी व्हरून एक मोठं स्थापन केलें त्या कोच्ची महाजनाल प्रार्थनेक आनी ताका व्यवस्था सर्वे केलेली कोणें तांणी दीक्षा दिव्यात वरल व्यवस्था दी कोरका नका सर्वे महाजनान ते वेळेर केल्ल्यान आमगेल स्वाम्याक खंडीत आमगेल स्वाम्या नाही सुकृतेन स्वाम्याक येसीन वर्धेन स्वाम्याक येसीन भुवनेन स्वाम्याक येसीन इत्या कोची महाजन म्हळ्यार प्रीती म्हूण प्रत्येक हांगाय प्रीत इत्या हे संस्थान जेमच्या कारणीभूत जाल्ल्यान मात्र एक मोठ करून दिल्यार जाल्लें ना वरलेल व्यवस्था आसा उत्तरवायतम आसा पेरी एक उदाहरण दिता जाल्यार राजस्थानाचे सारस्वत आसा ती विश्व सारस्वत और स्वाम्याल होड एक इच्छा आशिल्ली ते एकत्र कोरकाम ते इलेले ते आशिल्ले आमी आसा ही चित्रापूर मठा स्वामी आसा लागींच हरिद्वार अशीच बेसलांत तांणी ते सारस्वतांनी एक प्रार्थना दवरली आमकां एक मोठ करून दी मुगा आमी तांणी एक बंद आशिल्ली तांणी सांगिना तुमी शुरवेक मेळा ते आमगेले वोटू एक मोठ करचे म्हळ्यार तितून सुलभ न्हय व्हड एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमगेले समाजाचेर येता सांगीन व्हरता की 500 वर्ष पुढे आलोचन करा एक मोठ केल्ल्या जालें ना रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आमी स्वाम्याक कोची जनपद आमगेले इतले एक उतर सांगितलें स्वाम्याने हें स्पश्ट सांगता ती मला कोची मला आम काय करता तुमी काय करता मंगळूर आहे तशीच दोन्ही दोळा मेंगल्यार तशीच आतां सांगिन ताणें विशय वय गुणूय आसा तशी दोशूय आसा स्वाम्यान हांगा दवर सांगिन चातुर्मासा वेळेर कितें हिलारी एक स्वाम्याल चातुर्मासाक कोची जावो मंगळूरा जावो शुरवे नाल्यार सूख दितन खंय नाजाल्यार वच्चन दुःख दितन खंय नाल्यार आद्यमच दुःख दितन खंय नाजाल्यार वच्चन सूख दितन खंय दोन्ही खंयचे कश्ट नातीन ते एक चल्ले जाल्यार एक स्वाम्याल चातुर्मास सुगान जाले जाल्यार ते स्वामी समाजांत उंचार पडले हांगा दवर सांगिन हेज सभेत ऐकल्या न्हय पुरा जाणांनी म्हळ्यार तशी तेच बरो जाल्यार हे वेळेर आमगेले स्वाम्यांनी आमकां कित्याक कोचीचेर एक प्रीती स्वाम्यान एक पंत सांगिन आत्तां आशिल्ल्यांक कोणाक न्हय चोमका हांगेल मालगड्यांक चोमका इत्या कष्ट काणयो मोठू मुखार आळलो मागीर आमकां कळ्ळें की अशीच रायस निबळमचें ना कितें मालगड स्वाम्यांनी इथे वस्तू आवश्यक निमगुचे ना जाल्यार चोलका न्हय ते वेळेर फस्ट ते वेळेर विशय आमी सांगता ते सांगचे आसीन कोची महाजनान पेटोवन दिवचे आसीन
अमकुडगास यादवेन स्वामी द्वितीय या तृतीय उपेन स्वाम्यांनी दोन स्वामी असत इथे आम्हाला मोठं चलच्या काशी क संरक्षण आहे काही स्वामी असतात पुढे तो काळ तसे मुघलाल भरण एक रायस कशी असं मिळाला रे पुरा देवनागरीली बिरे आणि गंजी नाही यादव उपेन स्वाम्याने द्वितीय उपेन स्वाम्याने पत्र बरयने कोची महाजन रायस दिलो अशें अगत्य बरें येता ती कोची महाजन आमी दोन वर्गान यादवेन स्वामी आतां पेटयल्या मात्र आमगेले कार्तीक पुन्नम जावन अशीच शब्द आमी हें करतात वेवस्था करतात ती सांगिल्लें वर्तुते तशी हे संस्थानाचेर केल्ल्यान मात्र न्हय तशी धरून व्हेलें आसा आणि तशी एक अविनाभाव संबंध प्रत्येक गांवांक जर कोचीन कोची काही आणि काही चड इत्या या संस्थान आमच्या कारणीभूत आमकां एक स्वामी नाशिल्ले आमकां जाम का जालेले आमगेले आमकां मागून घेवन कोरून व्हेल्ले न्हय वेल केल्ले मात्र न्हय मुखार व्हेल्ले न्हय आमगेले स्वाम्याक जाल्यार तशी प्रीती कोचीचेर आशिल्ली स्वाम्यान स्तुती केली पुरा एक मात्र नानी केस एक पंत आमकां सांबला मेळटा आसूं स्वामी स्तोत्र बरयता अमरावती मला अमरावती म्हळ्यार हें तुगे खंयचें इंद्रलोक मन की शोभत एक श्लोक केला कित्या हांगा पुरा देव खंयचे खंयचे आसा ती कित्या उतले एक वैभव ह्यो वैभव उतलो हांगा वृद्धी करूंक कोण कारण आमगेले स्वामीची एक उदाहरण सांगता जाल्यार कशें की 14-12 वळेरी हांगा तुकून बंगार सगळें दिल्लें न्हय हांगाचे महाजनाल मनान तूं ध्वजस्तंभ कोरगा स्वाम्यांनी सांगिन अरे ध्वजस्तंभाचेरी गरडान जोडचे देवान जोडचे पल्लेकी भंगरा पल्लेकी करा रे यावत्तू विषय हांगा देवान सिंहासनार दुखून देवल्यारी खंयचे खंयचे बेस्तकी तें पुरा भंगराचे देवाकरे आमी दिल्ले न्हय उतलो वैभव करून दिल्ले न्ही कोणें स्वाम्यांनी स्वाम्या कोचीन म्हळ्यार देवाल वै वै इति आतां देवाल निमती संस्थाना कारण दोन्हीचे तांगेल गुरुवर्य आनी आमगेले स्वामी कोणाक दुख्खमचे ना तूं विनंती केली वे जायत रे येता ती ते एक सांगचे येता रे मुखार पळोवया मुखारच्यो व्या म्हळ्यार वर्त म्हळ्यार रे कोलचे मनशाक कळत रे ताजे वर्त कोणाक दुख्खमचे ना येताय रे जाल्यार आसो आमी मस्त विस्तार करून वचनाय रे कितें आज कशी जाल्ली एक 14 वर्ष पुढे चातुर्मासा वळेर रंगा किती जाल्ले चातुर्मासा वळेरी दोग जाण एक गोपी आनी एक आत्तान सांगीन व्यंकटेश करून एक पत्र आमकां दिलें स्वामी आमगे लॉर्ड स्वाम्याल एक मूर्ती प्रतिश्ठापन करता ताची वेवस्था सर्वे आमी करता ती हांगा आमकां तो अधिकार आसा की हांगा यावत्त विशय जे आमकां जाले रे आमगेले अधिकार तो धार्मीक विशयान आमगेन रिप्रेजेंटेशन द आचार्य हांगा आमी केले न्हय रे डिट्ट मांदस काणवच्या
कोण केलं ना उपेन स्वाम्यान केलं डिट्टा मानतू असं आमका आज अधिकार आम्ही ती मला तशी तू महाजना अनुलोन जाना ऐकिने नसना मा किती आम गेल निम्मी ना एक करा रे तुम्ही ना देवुस्व माल सांगा जगन्नाथ तवळी प्रेसिडेंट असं कमिटीला सांगा रे वैनवर व्यंकटेशा तू असं तवळी मागे रे अरे आम सांगेन शिलामूर्ती कोरी अरे सगळ्याकडे येऊन जाली शिलामूर्ती आमगेल स्वाम्याला मूर्ती करची मला भारी कष्ट तुमका गोत ना की कितल जनांनी गुरुपूर आणतो स्वाम्याला मूर्ती कोर का म्हणून 4 जणांनी 4 पद मूर्ती केली ताजे ते हें अर्थाय ना म्हाका संत हें कोण अर्थाय मग डाई डाई जाय ना तमाश सांगीन नाही मी जाय ना पेर वापस माग करे मागीर लास्ट ती गेले म्हणल्या स्वाम्यान पादूक अशी न्ही पादूक दवरया रे फोटो दवरया आमी सांगून आमी कैद एक उदाहरण सांगीन निमगी या तुमकां हाजी जाल्यार गुरुपूरची आली 4 की 5 वर्ष म्हाका शिकवला तांणी जायना मूर्ती जायना मागीर अंगाय जाले रे कुंभाभिषेक आवळे रे मूर्ती प्रतिष्ठापन म्हणून जालेले मूर्ती चांग जालेली खचकी कारणांतरान चिके चढून जाले चांग जालेली मूर्ती पुरा जणांनी पळयलेले आनी बरें जालें जाल्यार ती दवरू जायना मागीर कसन की वतस आत्ते गेली आमकां समाधान जायनी ती मूर्ती न रे मागीर ते स्वाम्याल जन्मशता देवा आली इच्छा जन्मशताब्दी मूर्ती प्रतिष्ठापन जामका जीजी जाल्यार कोरया रे आमगेली एक मूर्ती आसा व्हडी मी कोरोन दवरलेली हरिद्वारान ती पळया रे फोटो पेटयना वयना मरे अजीब जाव्यात स्वामी ही मूर्ती येयली आतां हरिद्वारा दुखूनची आनी खंय न्हय हरिद्वार आमगेल मठान 5 आमी ताणें सांगीन वय आमी वेगळे कडेन इदोर का म्हणून संकल्प करून दवरलेली वेंकट म्हळ्यार मुक्कारी स्वाम्याला स्मरणार्थ 5 की 6 वर्ष जाली ही मूर्ती आमगेली आसा आमी सांगन आशिल्ली मनांत आसिना आसो जाल्यार देवा आली चित्रे आनी शिल न्हय पितलीचीच हांगा सुजी 2 मूर्ती पितलीची आनी देवा आली चित्ते म्हूण आनी एक आज आतां आमकां देवा कुडान तूं सुकृतेन स्वाम्या खातीर ते प्रसाद हांगा देवान ते प्रसादा काडतस ती एक उडूक घास येयले की आमकां ते वेळेर मागीर आमी कन्फर्म केलें कितें म्हणल्यार रे सुकृतेन स्वाम्याल जन्मशताब्दी ते वेळेर तर सुकृतेन स्वाम्याल मूर्ती हांगा प्रतिश्ठापन केलेली वयना आतां देवा आलिच्छा म्हण आमी कांय न्हय आमगेल स्वाम्याल जन्मशताब्दी महोत्सवा वेळेरी तेच वेळेर उडका साक म्हूण सांगून आयच्या दिसा प्रतिश्ठापन जाली आमगेल स्वाम्याल विशयी उलोवंक जाल्यार मस्त उलोवयात रे कितले उलोवन पंपतय न्ही आमी मस्त उलोवयात कितले उलोवंका गुरुसेवा गुरुस्तोत्रम शिष्यकृत्यम परम स्मृतम इत्या इन द वर्ल्ड आज ये प्रकाराचेर सर्व विशयांत देवाल वैभव मात्र न्हय यावत्तू विशयी मुखार अडुकारण कोण रे वगल वल्लन सगळं सोडा
स्वाम्यान हांगा कल्याण सो करचें ना एक उदाहरण सांगता ती पुढे 1-2 कल्याण सो स्वाम्यान बंगरा पल्लकी जाल्या नंतर देवाक वैभव ब्रह्मोत्सव देवाल 400 वर्षा उडकासा खातीर ते वेळेर जाल्यार 2 व्हड देवा काडका की सान देवा काडका अभिषेकाक स्वाम्याल म्हणा व्हड देवा काडका जाल्यार स्वाम्यान सांगिन देवाल नी रूप पळ रे देवान ते स्वाम्याल म्हणा आसने देवान ताके रे यावत्तू विषय भूपरिष्करण नियमयलो तेच वेळेर स्वाम्याल चातुर्मास सांगा ते वेळेर कशी आसली अवस्था आज देवान खंय मेल्लें सर्वस्व स्वाम्यान प्रितीन केलें न्हय आनी तांकां एक उत्तम विश्वास येता तांगेल गुरुवर्यान वृंदावन हांगास स्वाम्यान जेडे हांगा कोची एमची मिगलारी तांगेल गुरुली सेवा कोरका ते खातीर तांकां प्रीत आदीक प्रीत ते तशी आज खंयचेय आसो सुगृदेन स्वाम्याले वृंदावनाकच पळोवन आमगेले स्वाम्यान मुर्ती कशी कोरका रे स्वाम्यान वृंदावना पळोवन आसूं रे कारण कितें वरदेन स्वाम्यांनी मुक्त जमचन सुगृदेन स्वामी लागीं नाशिल्ले तें केदनाय स्वाम्याक एक मनांत आसता न्हय पुण्यतिथी दिवस शुजीर नायका नानू एक सुगृदेन स्वाम्याल बी हाजी मुर्ती इटालियन मार्बिला मुर्ती प्रतिश्ठ केली खंय दवरचें रे खंय दवरचें स्वामी केदनाय तांगेल वृंदावना पळोवन आसो ती चोवन आसो ती म्हणून बाळकेश्वरान प्रतिश्ठ केली तशी हांगाय जलरी कशी आसा स्वाम्या पळोवन कितें हांवें जें आमकां म्हूण महाजनाल इच्छा आशिल्ली आमकां गुरूल सेवा करूं जाता गुरूल न्ही शिश्याल ओट्टू सेवा कोरका त्या दवळगेन दिल्लें न्हय सुगृदेन स्वाम्यांनी चावी दिल्लेली स्वाम्यांनी देवाल वैभव वृद्धी केलेलो कोणें आमगेले स्वाम्यांनी तशी हांगा विशेष गुरूल शिश्याली ओट्टू आमकां सेवा करची तशी जे आमकां आजी कसलकी जन्म शताब्दी महोत्सव जाता ताजे अंग जावनू अंग प्रतिश्ठापन जाल्या देवान ह्यो मुहूर्त सुमुहूर्त करून देवाल की स्वाम्याल की सेवा करचे भाग्य महाजनांक तशी समाजाक विशेष अनुग्रह करचे तशी आमकां तशी समाजांत महाजनां भितर जाल्यार प्रीती ऐक्यमती वृद्धी जमचे तशी आमकां मात्र न्हय देवाचेर देव सांगच्या स्थानाचेर प्रीती विश्वास वृद्धी जमचे तशी आमकां मात्र न्हय धर्मान आमी धर्माचेर श्रद्धा भक्ती विश्वास आनी कितें जाल्यार वृद्धी जमचे तशी आमकां म्हूण व्यासरपती नरसिंह आली तशी लक्ष्मीपती वेंकटेश आली भारती रमण मुख्य प्राणाली तशीच सर्वेय गुरु परंपरेचेर तातूंत विशेष जावन सुगृदेन स्वाम्याल महाचैतन्या वांगडा आमगेल्या स्वाम्याल महाचैतन्या वांगडा प्रार्थना करून मेरा बेतात आता सद्गुरू संस्कृत विद्यालयात संस्कृत चरडू हांक विद्यार्थींक पुरस्कार दिवचा आसा आता सांगिला म्हणटच 1990 स्वाम्याल चातुर्मास सुदीन स्वाम्याल चातुर्मास हांगा आशिल्ले वळी अपेक्षा केली की आमकां संस्कृत विद्यालय जे आमकां म्हणू तशी स्वाम्यानची सद्गुरू संस्कृत विद्यालया म्हूण नांव घाल न्हू 1990 जुलै ऑगस्ट टायमारी आरंभिल्लें ते आतां 35 वर्स जाल्लें ते वर्स चेडूं मेळून संस्कृत शिकताय ते कशें म्हळ्यार भारतीय विद्या भवन ते भारतीय विद्या भवनाचे परीक्षा बालबोधम प्रारंभ प्रवेश परिचय कोविद अशी 5 परीक्षा एक 3-4 वर्सां भितरी चेडूं पास जावन गेले आसाय आतां पर्यंत 100 जाणां पयस चेडूं पास जावन गेले आसाय आतां 2 वर्साक 2023 2023 आनी 2024
2 वर्षाचे प्रथम आणि द्वितीय मेळ्या चेडुवांक विद्यार्थींक पुरस्कार आसा ते पुरस्कार प्रदान जावन पुरस्कारू दिता हुಡುಗ आसा कशी म्हळ्यार मणकू भट मास्टर मेमोरियल स्मरणार्थ जावन त्रिविक्रम भट मम्मान परिचय चेडुवांक तशीच त्रिविक्रम भट मेमोरियल प्राइज सुशीला त्रिविक्रम भट बालबोधाक लेट एच गोविंद प्रभू प्रारंभाक जयंती प्रभू आणि श्री रामानंद भट महाभाग स्मारक पुरस्कार कोविद तर ते चेडुवाल नाम उल्दिता अन्विता जे पै बालबोधम 2024 फर्स्ट प्राइज सेकंड श्रीनंदना एस प्रभू प्रारंभा 2023 फर्स्ट प्राइज तशीच प्रवेश 2024 सेकंड प्राइज तिसरे अनिरुद्ध नायक बालबोधम 2024 फर्स्ट प्राइज मागीर श्रीला शणाय चारीमते प्रारंभा 2023 फर्स्ट प्राइज मागीर पंचामते अपर्णा एस पै प्रारंभा 2024 सेकंड प्राइज मागीर अरुण एस पै प्रारंभा 2024 सेकंड प्राइज मागीर संयुक्ता एस परिचय 2024 फर्स्ट प्राइज चित्रनंदिनी ए पै परिचय 2023 सेकंड प्राइज कोविद 2024 फर्स्ट प्राइज मागीरचे नवामते मधुसूदन कामत कोविदाक सेकंड प्राइज 2024 10 मंजिमा एम पै प्रवेशाक 2023 सेकंड प्राइज परिचय 2024 फर्स्ट प्राइज मागीर देवश्री भट बालबोधम 2023 सेकंड प्राइज प्रारंभा 2024 फर्स्ट प्राइज श्रेया भट 2023 कोविद सेकंड प्राइज 13 मते यशोदा डी शणाय 2024 फर्स्ट प्राइज मागीर विद्या नायक परिचय 2023 फर्स्ट प्राइज अखिला एस पै 15 मते बालबोध 2023 फर्स्ट प्राइज मिता भट नेक्स्ट कोविदाक 2023 फर्स्ट प्राइज मागीर हेमा जी प्रारंभा 2024 सेकंड प्राइज सुशीला के मागीर प्रवेशाक 2023 फर्स्ट प्राइज ते जावन सद्गुरु संस्कृत विद्यालय अध्यापक जावन आशिल्ले लक्ष्मी प्रसादाक MA साहित्य BA साहित्यान फर्स्ट रँक MG युनिवर्सिटी ते विशेष पुरस्कार संयमी प्रभु रक्ष मां